मोर्जे विठ्ठलदासवाडा दर्यादेगेर आज सकाळी 2 पर्यटक वाहना वाळूत रुतल्याची खबर मिळतकच गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधीन थंयसर भेट दिली आणि परिसराची पळोवणी केली। त्यावेळार GA03V1430 ही रँड कार पंजाबातलो एक पर्यटक थेट दर्याच्या वाळूत आयल्लो। राती ताणी भरपूर ती गाडी रेतीत चलयल्याचे चित्र दिसून येताले। ताका विचारले की तू थेट वाळून गाडी कित्याक हाडली, तर ताचे म्हणणे आशिल्ले की गुगल मॅपाचेर आपूण थेट समुद्रात आयलो, आपूण त्याच रस्त्याचो वापर केला, पूण जो रस्तो आसा तो दर्याच्या सायटीन आशिल्लो, पूण मुखार रस्तो नासतना ताणी अर्दो किलोमीटर वाळून येवपाचो प्रसंग ताचेर कित्याक आयलो असोय ताका सवाल केलो। तर ताणी उडवा उडवीची उत्तरां दिवपाक लागलो। तुम्ही गुगल मॅप पळयात असो तो सांगपाक लागलो। सकाळी जेन्ना हे वाहन त्या वाठारात रुतले तेका वाटोवपा खातीर एक टुरिस्ट गाडी जो वास्कोचो वाहन चालक चलयतालो, त्या गाडयेचो नंबर जावन आसा GA03V8541 हो तेका वाटोवपाक आयिल्लो। त्या पर्यटकान म्हणे तेका 3000 दिवपाचो करार केल्लो, पूण ताची गाडी त्या वाळूत रुतली आणि तोही ताका साल्वार करूंक शकलो ना। कांय वेळार घटनास्थळी पोलीस पावले आणि पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता कलम नुसार 281 आणि 125 कलमा खाली दोगांचेरय गुन्हो नोंद केला। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।